दीस ब्रेस्तार जूनाची 25 तारीख 2026. पहिले मसाब रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसाब अध्याय 26 ओळ 8 ते 17 पर्यंत. जेहोयाकीन राय जालो तेन्ना ताका 18 वर्सां प्राय आनी ताणें 3 म्हयने जेरुसलेमांत राजवटकी चलयल्ली. ताचे आवयचें नांव नेहुस्टा, ती जेरुसलेमाच्या एलनातानाची धूव. जेहोयाकिनान आपल्या पुर्वजां परी सर्वेस्पराचे दिश्टीक वायट दिसता तें केलें. त्या काळार बॅबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या सैन्यान जेरुसलेमाचेर दाड घाली आनी शहराक वेढो घालो. आपले सैनीक शहराक वेढो घालून आसतना बॅबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर खुद्द शहरान पावल्लो. जुदाचो राय जेहोयाकीन आपले आवय, आपल्या सेवकां, अधिकाऱ्यां आनी कारभाऱ्यां सवें बॅबिलोनाच्या रायाशी गेलो. बॅबिलोनाच्या रायान ताका आपल्या राजवटकेच्या 8व्या वर्सा बंदिवान केलो. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली आनी रावळेरांतली सगळीं दिरवीं काडून व्हेली आनी इस्रायेलाच्या राया सलमोन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत करून घाल्ली सगळीं भांगाराच्या आयदनांची कूड केली. जेरुसलेमांतल्या सगळ्या फुडाऱ्यांक आनी सैनिकांक, ते सगळे 10,000 आशिल्ले, आनी सगळ्या शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी घालून व्हेले. देशाच्या निवास्यां मदले दुबळे शिवाय हेर कोणूच उरलो ना. ताणें जेहोयाकिनाक बॅबिलोनाक व्हेलो आनी तशेंच रायाचे आवयक आनी ताच्या पत्नीक, ताच्या कारभाऱ्यांक आनी देशाच्या प्रधान मनशांक व्हरून गेलो. बॅबिलोनाच्या रायान सैन्याच्या सगळ्या 7,000 मनशांक, 1,000 शिल्प्यांक आनी लोहारांक बंदी करून व्हेले. हे सगळे सैनीक सेवेक योग्य आसले. बॅबिलोनाच्या रायान जेहोयाकिनाच्या आपल्या मट्टनियाक ताच्या जाग्यार राय केलो आनी ताका जेदेकिया म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 79 1 तोन 2 3 तोन 5 8 आनी 9. श्लोक. तुज्या नामाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. देवा, हेर जातींचो लोक तुज्या देशांत भितर सरता. तुजें पवित्र मंदीर तांणी भश्ट केलां. जेरुसलेम शहराची देसपाटकन सोडल्या. तुज्या सेवकांची मोडी ताणें अंतराळाच्या सुकण्यांचे खाण करून दिल्यात. तुज्या भक्तांचे मांस धरणीच्या सावजांक ग्रासूंक सोडलां. श्लोक. तुज्या नांवाच्या महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. अख्ख्या जेरुसलेमांत तांचे रगत उदका परी ताणें वाळयलां. मेल्ल्यांक मातयेक पायतलो कोणूच ना. भोंवतीच्या राष्ट्रांक आमी खेणपाचो विशय जाल्या. वय, शेजारचीं जनांगां आमकां हांसतात, आमकां केणटात. अशें केदोळ पर्यंत सर्वेस्परा आमचेर तूं रागार रावताय? केदोळ पर्यंत उज्या परी तुजो क्रोध जळून आसतलो? श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापी नाका. वेगी वेगी तुजी कणवळाय आमकां भेटूंक येवं. आमी पळय बुजोणे विणे आसा. श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. पाव आमकां देवा आमच्या सटवणदारा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां निवार. श्लोक. तुज्या नांवाचे महिमे पासत सर्वेस्परा आमकां निवार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा आसो मी. धवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येता. सर्वेस्पराक जय जय.
शुभ वार्ता. सामात्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळ 21 तावन 29 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, मका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासोना. बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या, तुजे नांवी आमी प्रभात केला ने, तुजे नांवी आमी देवसार धांवडयल्यात ने, तुजे नांवी आमी आसर्यां केल्यात ने. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना, खोटेपणाक लाभधल्ल्यानो म्हजे तोंड पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी आत्रा आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवड सडले, चड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेट्टा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवण आयकून विस्मीत जालो, कित्याक तो अधिकार आशिल्ल्या मनशा परी शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरें शिकयनातलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचे भोवारी सबार रेतीर मंदिरां आसात आनी सबार लोक रेतीरेक मागण्यांक आनी आराधनांत भाग घेतात. ही एक संतोशाची खबर. सोम्या संगी सदांच रावून ताका आराधन करचें भाग सबारांक देवान फावो केला. दोंगरावेल्या प्रसंगांत जेजू म्हणटा, सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासोना. बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो म्हणली सत्राय दिता. क्रिस्तांव जिणी न्ही केवल मागण्याची आराधनाची वा स्तुतेची. जें कितें आमी सोम्या मुखार मागतांव, भासयतांव आनी नियाळतांव ताचो प्रतिफळ दिसपट्ट्या जिणेंत आमी दाखोवंक आसा. आमचे मागणे आनी आराधन देवाची खुशी करूंक, ताच्या आज्ञा प्रकार जियोंक प्रेरण जायचे. देवाची खुशी हेरांतय संपूर्ण जाल्ल्यांत मात्र आमचे मागणे अर्थाभरीत जाता. सरकारा जागवेची वाट आमच्या शेजाराच्या आंगणांतल्यान पाशार जाता म्हणलें वळखून घेवया.